नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे उत्तर गोंयांत कितें करतात हाजे विशीं म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उमळशीक आसा. ते म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार आनी पक्षाचे फेस मनोज बाब परब. मनोज बाब वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, आज ह्या टायमार आमी परत हांव हे दिसा प्रत्येक खेपे हांव प्रोग्राम करतना ही गजाल सांगता की हो प्रोग्राम शूट करता मेरेन तरी काँग्रेसीन आपल्याले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले नात. सो उत्तर गोंयची जर परिस्थिती सध्या पळयली जाल्यार तुमी आसात आनी श्रीपाद भाऊ आसात. सो हाव आर यू लुकिंग एट दीस कॉन्टेस्ट, ताजे वयल्यान हांव सुरवात करता, जो तुमचे मदीक सध्या तयार जाता आनीक अजून मेरेनचो काँग्रेसीचो आतां मेरेनचो एबसेन्स. जशें तुवें म्हटलें की हो प्रोग्राम शूट करता तेन्ना तूं म्हणटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक ना. हांव हेंय सांगता तुका की हो टॅलिकास्ट जातलो तेन्नाय तो जाल्लो नासतलो. इतली कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स म्हणजे तूं इतले प्रोग्राम केला तेच्या वयल्यान आमकांय कॉन्फिडन्स येयला आतां. ओके, तर कितें हो काँग्रेस जें करता पळय आयज, जे काँग्रेसीक काम करिनासतना लोक इतलीं वर्सां मोतां मारीत आहा, ते विश्वासघात केले आसतना लोक मोतां मारता. आनी आयच्याय दिसा थोडे लोक रावला काँग्रेस केन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी आमी तांकां वोट मारतले म्हणून. आनी थोडी ही डिस्कशनां जाता की काँग्रेस सदांच लेट करता हो तेंचें ट्रेडिशन. सो दीस इज नॉट द वे. ही पॉलिटिक्स करपाचो नाजाल्यार राजकारण करपाची हो मार्ग न्हू, नाजाल्यार ही रीत न्हू. जेन्ना लोक तुमचेर विश्वास दवरता आनी चिंततात की तुमी केन्ना डिक्लेअर करतले आनी आमी तुमकां लागून वावरतले म्हणून थोडे लोक जे चिंततात आनी जे लोक वोट करता इतलीं वर्सां तेंच्या कडेन विश्वासघात. जेन्ना लोक तुमकां सांगता की कॅन्डिडेट डिक्लेअर करा, लोक रावल्ले आसता म्हणटा तुमकां वोट मारपाक, जाल्यार तुमी ते डिक्लेअर करपाक जाय. आनी जे म्हणटात की तुमी ट्रेडिशन तें हेंच करता जाल्यार म्हाका दिसना ह्या पार्टीक लोकांनी वोट करून आपले वोट वेस्ट करचे म्हणून. पयले सोतेर तें, जर काँग्रेस सिरियस आसली जाल्यार इतल्यान ते कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचे. जर ते सिरियस असले, बीजेपीक जर शेणोवपाचे तेंच्या मनान असले जाल्यार इतल्यान कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून ते खंयच्या फुडल्या लेवलाचेर पावपाचेर, कॅम्पेन नेक्स्ट लेवलाचेर पावता आसली, पूण ती पावली ना. सो हेच्या वयल्यान आमी लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की ह्या फावट जी फायट आसा दॅट इज बिटवीन आरजी एंड बीजेपी. काँग्रेसच्या भितर जर इतलो भितर तेंच्या भितर कोल्ड वॉर चालू आसा, इतले जर भितर झगड्यो चालू आसा जाल्यार कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या उपरांतूय ते झगड्यो तशेंच उरतले. जेन्ना एक ग्रूप वांगडा काम करिना, एक फॅमिली वांगडा काम रावना जाल्यार ते भितर झगड्यो जातलेच. आनी काँग्रेसचो होच प्रकार आतां ते केन्नाय कॅन्डिडेट डिक्लेअर करू ना जाल्यार ना करू, झगड्यो 100%. तूं म्हणटा काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतकीर सुद्दां तांची किजिलां चालूच आसतली. एक असो युनायटेड फ्रंट असो तांचो येवचोच ना. कित्याक जे कोण आपूण कंटेंडर म्हणून आहा, आयज तूं पळयता की एक ग्रूप वयता कोणाक इस्टर वीश करपाक, तो एक ग्रुपिजम करता, एकटो कोण दिल्ली वचून बसला आनी कोण आनीक खंय बसला, कोण दुसरे इंडिया अलायन्साचो एक पार्टनर थंयसर आपल्या बॅनराचेर फोटो घालून तो आपली कॅम्पेन 4 जाणांक घेवन चालू करता. सो हेच्या वयल्यान कळटा की हांगा कांयच एका वाटेन चलना. जेन्ना आमी 9 म्हयने पयलीं एड ऑन केल्ले तेन्ना हांवें सांगलेलें की हे इंडिया अलायन्स फुडें कितलें उरतलें पळय हो प्रश्न स्टार्ट केला तेंच्यांनी. आयज तीच परिस्थिती गोंयांत दिसता. हांगा इंडिया अलायन्स म्हणत जाता, काल तूं सांगता तशें तुमच्या हेचेर मिडियारूच येयल्लें की आपाच्या प्रेजिडेंटाचो फोन तो उखलिना. मागीर तेणी क्लॅरिफिकेशन केलें की ताचो फोन बंद. आतां मेन टायमाचेर 2 दीस 3 दीस फोन नॉट रिचेबल म्हणजे हो जोक जालो न्हू. रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आख्खे गोंय रावला तुमचो कॅन्डिडेट कोण काय म्हणून, गोंय सोड तुमचे अलायन्स पार्टनर्स रावला कॅन्डिडेट कोण काय म्हणून, आनी तूं फोन बंद दवरता आनी तांकां स्टेटमेंट करची पडटा, मागीर तांकां राती मिटींग घेवची पडटा काँग्रेसीक सोडून. हेच्या वयल्यान इतलें फायनल जाता की दे आउट ऑफ द रेस आनी तेंच्यांनी इलेक्शन सोडून घातलेलें. तुवें आमगेल्या लास्ट हेडोनाचो उल्लेख केलो आनी तातूंतलो एक बरोच सायजेबल सेगमेंट जो आसा तो ताचेर वादय चलतालो की आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची काय हे इंडिया अलायन्साक जॉईन जावचें. आनी तूं तेन्ना सावन ठाम आशिल्लो. तुवें पयलीं सांगलें की आपल्याक आमंत्रण आयलें आपूण विचार करतलो, पूण आपल्याक आमंत्रण आयलें ना. मागीर तुमी सांगलें की आमी डिसेंबराची डेडलायन दिता म्हणून. ती डिसेंबराची डेडलायन सोंपतकीर तुमी तुमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून कामाक लागले. आज जेन्ना तुमी ही परिस्थिती पळयतात, बरें जालें दिसता आमी जॉईन जाल्ले. आमकांच न्हू, सगळ्या गोंयकारांक दिसता की बरें जालें आमी वचोंक ना म्हणून. कित्याक जे लोक आमकां सांगताले की तुमी एक सीट सोडपाक जाय आसलें नाल्यार अलायन्स करपाक जाय आसलें, हे ते गजाली सांगताले पळय, आयज तेच लोक आमकां फोन करून सांगता की बाबा तुमी आमचें आयकूंक ना, हे खूब बरें केलें, तुमी इंडिपेंडंटली वयता, तुमची कॅम्पेन चालू आसा, सध्या आरजीचो वेव चालू आसा गोंयांत. बीजेपीक जे काँग्रेसीक बीजेपीक नॅशनल पार्टीक दोनूय विटला पळय ते लोक रिजनल पार्टीक आरजीक एक ऑप्शन म्हणून पळयतात. आनी तुमी इंडिपेंडंट वचोन
एक बरी गजाल केली आणि आम्ही सांगला ते आयकोंक ना पळय, हेतून तुमचे फुडें बरें जातलें इतलें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा. एक म्हाका म्हणून टू गोईंग इन टू द डिटेल्स नाव, नॉर्थ आणि साऊथ दोनीचेर उलोवया. पहिली गजाल म्हळ्यार नॉर्थाची, तुमची कॅम्पेना वयल्यान सुरवात करया. तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? कारण उत्तर गोंय हो आतां ट्रेडिशनली म्हणपाक शकना, पण फाटली 2 दशकां 25 वर्सां हो बीजेपीचो बालेकिल्लो आसा. आज ह्या बालेकिल्ल्या भितर तुम्ही प्रचार करतात आणि बीजेपीचा जर आज फोकस पळयलो तर नॉर्थाक प्रचार चालू आसा, बट तांचो फोकस जो आसा तो प्रायमरीली सावथाचेर आसा, कारण सावथ तांकां कशें तरी करून जिखपाक जाय. तुम्ही जेन्ना आज फिल्डार हे करतात, तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? रिस्पॉन्स खूब बरो आसा, कित्याक आमी जेन्ना लोकां कडेन, कित्याक आमचें काम हें सदांच ग्रावंडार आसता, लोकां कडेन इंटरेक्शन करपाचें आसता. जेन्ना आमी इंटरेक्शन करता तेन्ना एक उतार लोकांच्या सगळ्यांच्या तोंडान येता, तें म्हणटा आमकां हेंच्यांनी सोंपयलें. जेन्ना हे उतार येता, लोक इतलें सांगता, आमी जेन्ना पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट करपाक भुरगे वयता तांकां आमकां सांगपाची गरज ना. जसो सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना, आतां लोक म्हणपाक लागला आमकां सांगपाची गरज ना, आमी फुटबॉलाकूच मत मारतले. आनी इतले वर्सां हो बालेकिल्ला जाला, तेजें रिजन काँग्रेस. कित्याक आयत्या टायमाचेर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, नाजाल्यार सावथाचो कॅन्डिडेट काडून नॉर्थान दवरतले, नाजाल्यार आनी कितें फिक्सिंग करतले आनी तुमी कॅन्डिडेट दवरतले जाल्यार तो श्रीपाद नायक जिखतलोच, बीजेपी जिखतलीच. आयज इनकॉम्पिटंट मनीस जेचेर आपले पोजिशनाचेर होल्ड ना, मिनिस्ट्री जावन जेणे गोंयांक लागून कांय करूंक ना, बहुजन समाजाचो लिडर जावन बहुजन समाजा खातीर उबो रावंक ना, आयज त्या लिडराक लोक मतां मारता. हेचो मिनींग की इतलीं वर्सां जे ऑपोजिशन आसलें पळय तें फेल जाला, ते तेका टार्गेट करपाक फेल जाला, नाजाल्यार तेंच्यांनी तेचे शॉर्ट कमिंग्स आहा ते लोकांक दाखोवपाक ते फेल जाला, नाजाल्यार आपूण कशें बरें आसा, आपूण श्रीपाद नायकाकून नाजाल्यार त्या पार्टेकून कशें बरें आसा हें दाखोवपाक ते टोटल फेलियर जाल्यार दॅट इज वाय हे 25 वर्सां ते येत आसा. आनी आतां जी आरजी आमी भितर पिक्चरान येयला, नाजाल्यार आमी कंटेस्ट करता, आमी 2 वर्सां लास्ट 2 वर्सां आफ्टर इलेक्शन, तेज्या पयलीं तर आमी काम करीत, बट आफ्टर इलेक्शन घेतला नॉन स्टॉप वी आर वर्किंग ऑन ग्राउंड. आनी हेचो बेनिफीट आमकां 100% जाता, कित्याक आयज श्रीपाद नायक भायर सरला आनी आतां गांवां वचून रेजिडंट्सांचेर लोकांचे वचून मिटिंगे करता. आमी हे मिटिंगे करून आमचे सोंपले, आमचे जाले. आमकां अहें ना की आतां कोडान आमकां मिटिंगे करपाकूच जाय म्हणून, आमकां फक्त लोकां कडेन पावपाक जाय, डोर टू डोर आमचे पॅम्पलेट पावोवपाक जाय. आमी मिटिंगे करून लोकांच्या वाड्याचेर वचून इश्यू घेवन, मिटिंग्स घेवन, तेंच्या कडेन इंटरेक्शन करून ही फेस आमची सोंपली. ना ओन्ली फेस रिमेनिंग की बाबा आमचे रिक्षा भोंवडपाचें उरला. म्हाका मुद्दो लास्ट विकाक श्रीपाद भाऊ बशिल्ले आणि जनरली श्रीपाद भाऊ तशे एग्रेसिव्ह जायनात, पण तुमचो विशय आयलो आणि ते एग्रेसिव्ह जाले आणि ताणें एक बरें एक गजाल सांगली जी बरी व्हायरली गेली, की जो मनीस आयुश्यांत पंच सुद्दां जालना ताणें आपल्याक शिकोवची न्ही म्हणून, की आपूण पंच आशिल्लो, आपूण सरपंच आशिल्लो, आपूण आमदार आशिल्लो, आपूण खासदार जालो, आपूण केंद्रीय मंत्री जालो, ह्या मनशान आपल्याक शिकोवचें. आज तो मनीस म्हजे मुखार बसला आसा, हांव तुकाच विचारता, तूं श्रीपाद भाऊ कितें शिकयता आनी कित्याक शिकयता, आनी तो म्हणटा की तुका अधिकार कित्याक म्हणून शिकोवपाचो. पळय कितें आहा, जेन्ना कोणूय एक MP जाता, नाजाल्यार एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाता, तेन्ना तो भरपूरशे जावच्या पयलीं मिटिंग्स घेता. आतां तो मिटिंग्स जेन्ना घेता, आतां बीजेपी आपलो मॅनिफेस्टो तयार करता. आतां जो मॅनिफेस्टो तयार करता, बीजेपी सांगता की आमी लोकांचे सजेशन्स घेतले, कितले 50,000 सजेशन टार्गेट दवरला. ते सजेशन्स कोणा कडल्यान घेतले, तेंच्यांनी घातला की तो पंचूच आसपाक जाय, सरपंचूच आसपाक जाय म्हणून. सजेशन जर तुमी लोकल लोकां कडल्यान घेवपाक शकता, ना शिकलेल्या मनशा कडल्यान घेवपाक शकता, जाल्यार तुका सूचनाय परत ना शिकलेलो मनीसूच करतलो, पंच सरपंच नासलेलोच करतलो. हांव तेतूंतलो एक, हांव गोंयकारांतलो एक मदीं एक नॉर्मल गोंयकार जो तेका प्रश्न करता, म्हणून तेका लागला. आनी तुवें सांगला पळय श्रीपाद नायक एग्रेसिव्ह उलयलो. जेन्ना ढवळीकाराक आमी टार्गेट करपाक लागले, जेन्ना ढवळीकाराक आरजीचो उजो लागलो, तेन्ना ढवळीकरूय एग्रेसिव्हच जालो. आयज श्रीपाद नायकाक फर्स्ट टायम तेका आपल्या करियरान तेका टेन्शन येयल्लें आहा की आपूण घरा बसता काय, त्या टेन्शनाक लागून तो एग्रेसिव्ह जाला. आनी कित्याक न्हू, जर तेका आरजीचो भंय नासलो, नाजाल्यार म्हाजो भंय नासलो जाल्यार तो हें उलोवचो नासलो. प्रश्न कोणूय करपाक शकता, तो पंच जावं सरपंच जावं लोकल मनीस. आनी जर तें करपाचें ना, प्रश्न करपाचे ना, बीजेपीन दुसऱ्यां कडल्यान मॅनिफेस्टोक लागून पॉयंट्स ना जाल्यार सजेशन्स घेवपाची न्हू, हें श्रीपाद नायकाक हांव सांगता. मॅनिफेस्टोचे आयले तुमी म्हणून तुमचो मॅनिफेस्टो कितें? कारण आज जेन्ना तुमी एक सांगले फाटली 25 वर्सां ओपोजिशन उत्तरेक फेल जाला म्हणून बीजेपीक मॅसिव्ह एडवांटेज मेळटा, हो तुमचो आर्ग्युमेंट. आज जेन्ना मनोज परब सांगता की आय एम दी ऑल्टरनेटिव्ह, वायेबल ऑल्टरनेटिव्ह, ती वायेबिलिटी कितें? वॉट आर यू प्रेझेंटिंग बिफोर पीपल? मेन इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणजे गोंयान आयज जो चल्ला, म्हणजे जो इश्यू जर सॉल्व जावंक ना जाल्यार आमी सगळे जाण अक्षरशः आमकां गोंय सोडचें पडटलें. दॅट इज म्हादय.
म्हादय रिवर डायवर्जन हो इतलो व्हडलो इश्यू हा जो लोकांक तो सिरियसनेस नासात, बट उदका शिवाय मनीस जगपाक शकना. आयज जी बेंगलोरची परिस्थिती जाल्या तीच परिस्थिती आतां बेंगलोरान कशें आहा, लोक आपल्या गांवांच्यान चडशे येयल्या, सिटीन स्थायीक जाल्ल्या, फाल्यां ते आपले चडशे जाण गांवांक येयले, परते नेटिवाक येयले. आमी वचपाक शकना दुसरे कडेन, आमकां आमच्याच गोंयान रावपाक जाय. सो म्हादय आमच्या गांवांतल्यानच व्हांवता. म्हादय एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे, गोवा शिपयार्ड जावन नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब जाले, पोस्ट ऑफिस जाले, बँकिंग जाले, मागीर दुसरे बाकीचे जे जॉब्स आसा ते जॉब्सांक लागून आमकां आमच्या भुरग्यांक लागून फायट करपाक जाय. मागीर आमची लँड, जे जमनीक लागून आयज इतलें व्हडलें राजकारण जाता, ज्या जमनीचेर आमचो इतलो आमचे अटॅक जाता, जे फुडल्या पिळगेक आमच्या कांयच उरना, सो तेका लागून आमकां थंय फायट करपाक जाय. मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी, कित्याक आमी जेन्ना भारत देश म्हणटा दॅट इज युनिटी इन डायवर्सिटी. सो डायवर्सिटी हो शब्द खूब इम्पॉर्टंट आहा. सो दॅट डायवर्सिटी आमी आमची कशी प्रोटेक्ट करतले. कॉन्स्टिट्युशनान आमकां फूल रायट दिला आमची डायवर्सिटी राखपाक, तेकाच लागून स्टेट असेंब्लीज केला, नाजाल्यार एकूच इंडियेचो एकूच कोण तरी प्रेसिडेंट आसतलो आसलो आनी तो रूल करता आसलो. प्रत्येक राज्याक आपले कायदे करपाक, संविधान करपाक, प्रत्येक राज्याक आपले लॉज एक्ट करपाक असेंब्ली दिल्लेली आसा. सो आमी आमचे राज्याक लागून थंय पार्लिमेंटान वचून कितें उलयतले, आमचो प्रश्न कसो मांडटले, आमचे खरे सिरियस जे प्रॉब्लम आहा जे केन्नाच पार्लिमेंटान वचोंक ना. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना, हें आमकां थंय वचोन पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय. पण एक प्रश्न मनोजा विचारतले की तुमकां पार्लमेंटात हाडून फायदो कितें? तुमगे आसा आतां समजा तुमी दोनूय सीट जिखले, 2 खासदार कितें करतले वचून? जेन्ना आमी तुमकां हें सांगलां की आमी जेन्ना जिखतले तेन्ना आमी जी नॉन एनडीए अलायन्स आसतली, बिगस्ट अलायन्स, ते अलायन्सा वांगडा आमी आसतले, बी इट गव्हर्मेंट ऑर नॉन गव्हर्मेंट कितें आसूं. आतां ते अलायन्साचो यूज कितें जाता की त्या अलायन्सान नॅशनल पार्टीज सोडून मॅक्झिमम रिजनल पार्टीज आसता. आतां ते रिजनल पार्टीज आपल्या स्टेटीक कशे राखता. आतां तूं धर तमिळनाडू धर, केरला धर, आंध्र प्रदेश धर, तेलंगणा धर, तेंच्यांनी आपले सगळे रिजनल पार्टीचे हे धाडलेले आसा थंय लोकसभेन धाडलेले आनी ते आपले रिजनलिझम राखता, आपल्या लोकांक राखता. तर ते राखपाक शकता जाल्यार आमी राखपाक शकता. त्या लोकां कडल्यान आमकां गायडन्स मेळटले, त्या लोकांचे पॉलिसीज ते कशे फ्रेम करता, आपल्या लोकांक लागून कशे पार्लिमेंटान उलयता ते आमकां शिकपाक मेळटले. तेंचो आमकां हेल्प घेवन आमचो आवाज काडपाक मेळटलो. आनी दॅट इज वाय वी आर नॉट की आमी वयतल्यान दोगूच जाण थंय सायडीक कोनशाक वचोन बसतले अशी गजाल ना न्हू. तुम्ही रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट म्हणून तुम्ही पयर जेन्ना बाजारपेठेनी गेले, तुम्ही एक मुद्दो काढलो की गोंयच्यो बाजारपेठो ह्यो भायल्यांच्या हातांत गेल्या. बरोबर. आज आमकां खबर आहा आमचो वोटर रोल पयल्या कळटा की तातूंत भितर गोंयकार नांव न्ही. आतां भितरले भायले म्हणना, पण आमकां एक तरी कळटा न्ही हें नांव गोंयकार आनी हें नांव गोंयकार न्ही. आज आमचे रोल पयल्या कळटात की तातूंत भितर कितली तुगेले गोंयकार नांवां न्ही अशी लोक आयले ते. तुम्ही म्हापशा सुद्दां गेले तेन्ना बाजारपेठो कशी भायल्यांच्या हातांत गेला हो मुद्दो काडलो. आज जेन्ना तुम्ही मत मागतात हे बॅलन्स कशें जातलें? फाल्यां तुमकां ते जे सो कॉल्ड भायले आसा तांची मत नाकात. हेचेर एक आन्सर आसा की आमी पयलीं म्हटल्यार जी भायल्यांची मतां नाका पळय हो प्रश्न ना. जे लोकांक दिसता, आतां एक इन्सिडंट सांगता. म्हाज्या कडेन एक ऑफिसर म्हाका फोन केलो, तेणी बरो ऑफिसर पूण तो आउटसायडर, नॉन गोवन, पूण खूब वर्सां गोंयानूच स्थायीक आहा. तेणी इतलेंच म्हाका सांगलें की आय सपोर्ट आरजी म्हणून लागलो. कित्याक ते रिजन सांगलें तेणी. तो म्हणलो हांव गोंयान येयल्लो तेन्ना गोंय अशें नासलें, आतां म्हाजी भुरगीं गोंयान आसा, तेंची भुरगीं आतां गोंयान जातलीं. जर तेंकां जर सेफ्टी गोंयान रावपाक जाय आनी गोंय तेंकां जर पळोवपाक जाय आनी ती तशी जी आमी स्टेट पयली जर तशें मातशें तरी तेंकां जर कितें उरपाक जाय जाल्यार आरजी इज द ओन्ली ऑप्शन. म्हणजे तो आउटसायडर जावन तो आमकां सपोर्ट करता, कित्याक तेका दिसता की आपल्या भुरग्यांचें भवितव्य आसा हें काँग्रेस आनी बीजेपीचें जे वोट बँक पॉलिटिक्स जें चल्लां आनी जे इल्लिगल वोटर्स गोंयान भरता नाल्यार क्रिमिनल मायंडेड लोक जे गोंयान भरता आनी जे क्रायम्स जाता ते सांगपाची गरजूच ना. एवरीडे मर्डर क्रायम जायत आसता. सो ते आपल्या भुरग्यांचे सेफ्टीक लागून दे वील वोट फॉर आरजी. आनी अशे कितलेशेच लोक आसतले जेंकां दिसता की आरजी जे करता ते बरें करता. तुका एक सांगता, एक अशें इन्सिडंट ज्या जाग्यार म्हाजी गाडी एका टॅक्सी ड्रायव्हरान आडयली. इज आउटसायडर, भायलो तो, पूण तो भायलो येवन म्हाज्या आडयली आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ. हांवें म्हणलें क्यों? तो म्हणूंक लागलो अगर यही मेरे राज्य में होता तो मैं भी यही करता. आपणाक म्हणटा आपल्या मातयेचो मोग आसा, आपणाक म्हणटा आपल्या राज्यान आपल्या गांवांत जर कोणी येवन अशें अतिक्रमण केलें जाल्यार आपुणूय ओगी रावचो नासलो. सो तेंय मायंडसेट आसा. पूण आमी एक सांगता की आमी झोपडपट्टेन वचोन थंय हिंदीन भाशणां करून मतां मागपाचें ना, नाजाल्यार कोणाक टिकेटी वयतात बाबा तुमी टिकेट मत निकालो आनी तुमी गोंयानूच रावा आनी आमकां वोट करा असली भिकूय आमी मागपाचें ना. कित्याक आमकां आमच्या गोंयकारांचेर विश्वास आसा. आमी बस्तीन वचोन, मोती दोंगरार वचोन, कारगिलार वचोन ना जाल्यार लालाकी बस्तीन वचोन वोट मागपाचें ना. इतलें तरी आसा. आनी आमकां 100% खात्री आसा की गोंयकार आयज प्रावडली आरजी वोट मारतलो.
हे भायल्या लोकांच्या मतांचेर जे हिंदीन वचून भाशणां करून जे बस्ती वाडयतात, नाजाल्यार ज्या मोती दोंगराचेर इतली वर्सां ते डिमोलिशन हाडटाले, आज त्याच मोती दोंगरान वचून तेंचो सत्कार करतात, तांकां रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दिता. ह्या बीजेपीक आनी काँग्रेसीक तरी म्हाका दिसता लोक वोट मारतले. तुम्ही व्हेरी क्लियर, तुम्ही मनोज परब आमकां हिंदीन भाशण करता दिश्टी पडपाना ना, म्हणजे ते बस्तीन वचोन तरी ना. हय तेच म्हणटा. हय. पार्लमेंटात हय. फाल्यां बी हिंदी भाशण केलें म्हणून हांव तुका हें म्हणना, बट तूं म्हणटा की बस्तींनी वचून मत जाय म्हणून हिंदीन भाशण करपाचें ना 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 ना, आनी अजिबात मतांय मागप ना. ना. You are very clear. आमी डोर टू डोर करताना मायग्रंट बस्तींनी वचत ना. आमी थंय डिस्ट्रिब्युशनूच करिना आमचे पॅम्पलेट. तेतून खर्चय आमचो वाचता रे, पूण आमी वचाय ना. तर तुम्ही म्हणटात की जे आउटसायडर सो कॉल्ड आसात, जे गोंया येवन स्थायीक जाल्यात, जांकां गोंयची विशीं मोग आसा, आपल्या भुरग्यांचो फुडल्या पिळगेचो चिंता आसा, त्या आउटसायडरांनी तुमकां मतां मारची. हय, मारची आनी जे ते मारतले. आउटसायडर हांगा येवन स्थायीक जाल्यात, जे कितें तरी सोशल अनरेस्ट तयार करतात किंवा क्रिमिनल माइंडेड एक्टिविटीसां भितर आसात, तसल्यांची मतांच नाका म्हणटा तूं. नाका, अजिबात नाका. ती मतां जितली घेतल्या आमी आनी तेंच्या फाटल्यान जशें लागतलें की हें स्टार्ट तशेंच जाल्लें. वोट बँक हे रातोरात चालू जावंक ना. एकट्या एमएलएन केली, तेचो मॉडल दुसऱ्या एमएलएन पयलो, तिसऱ्या एमएलएन पयलो, आनी ते सगळे कडेन जाले. पंच पयलीं वाड्याचेर स्टार्ट जाले, वाड्या वयले आयज ते पंच आनी सरपंच जाल्लेले आसा. सो हें आमकां करपाचें ना. आनी तेका लागून आरजी क्लियर आसा की आमी आमच्या गोंयकारांच्या मतांचेर आमी आसात. गोंयकारांच्या मतांक गोंयकारां कडेन हक्कान मतां मागता आनी गोंयकार आमकां हक्कान आपल्या त्याच मोगान मतां मारतले. दक्षिणे कडेन या, उत्तरे भितर आज अशी परिस्थिती आहा की एक गजाल म्हाका दिसता क्लियर आहा की कोणूच तुमकां उत्तरेक वोट स्प्लिटर म्हणना. बरोबर. मनोज परब इज अ व्हेरी सिरियस कंटेंडर. फाल्यां काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतकीर एव्हरीबडी वील से दॅट दिस इज अ ट्रायंगुलर फायट. नोबडी वील से दॅट वोट स्प्लिटर. दक्षिणेक तुमचेर वोट स्प्लिटर जाल्ल्याचो आरोप जाता. आतां दक्षिणेर हो जातालो ना न्हू, पूण जशें काँग्रेसच्या लोकांनी हें वातावरण पळयलां, काँग्रेसची स्टायल ऑफ वर्किंग पळयलां आनी जी सेटिंगां पळयलां, एल्वीस गोप्सान डायरेक्ट सांगलें, मागीर गिरीश चोडणकरान डायरेक्ट सांगलें की काँग्रेस बीजेपी पार्टी आनी बीजेपीचो कॅन्डिडेट हायकमांडाचेर प्रेशर घालता म्हणून. म्हणजे इमॅजीन कर की काँग्रेस पार्टी रन कोण करता. सो हेच्या वयल्यान लोकांचो जो काँग्रेसीचेर विश्वास आसलो पळय, इतले दीस आसलो पळय, तो गेल्लो आहा. आतां तर क्लियरली गेल्लो आसा. आनी आतां जे वोट स्प्लिटर जे इतले दीस म्हणटाले पळय, ते आतां तेंचो ट्यून चेंज जावपाक लागला आनी लोक आरजी कडेन आरजी वर्सीस बीजेपी म्हणून पळोवपाक लागला. की लोक आतां चिंतता की फाल्यां आमी काँग्रेसीक वोट मारले, फाल्यां तो कितलो कमिटेड आसतलो, काय तो बीजेपीन दवरलेलो कॅन्डिडेट आसतलो, हो लोकांक आतां प्रश्न पडला. कित्याक आतां तरी जशें एल्वीस गोम्स उलयला नाजाल्यार गिरीश उलयला, तेच्या वयल्यान हेंच कळटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बीजेपी डिक्लेअर करतली म्हणून. आनी हांव हेंय तुका सांगता की काँग्रेस डिले कित्याक करता ती. बीजेपीचो एवरी टायम, एवरी वीक, एवरी 15-15 दिसांक सर्वे येता. जशी पल्लवी डेंपोक तेंच्यांनी डिक्लेअर केली तसो तेंचो सर्वे चालू जालो. तो सर्वे तेंचो अजून एंड जावंक ना. तो सर्वेन ते पल्लवी डेंपोचेय सर्वे आसतलो, मागीर काँग्रेसचो कोणाक दवरल्यार कोण पल्लवी डेंपोक जिखपाक हेल्प जातली होय सर्वे आसतलो. आनी तो सर्वे जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना अमित पाडकर फोन आपलो चालू करतलो आनी तेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतली. तूं कितें सांगता, बीजेपीच्या सर्वे भितर जो लोवेस्ट आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो आनी ते बीजेपी ठरयतली. बीजेपी म्हणजे बीजेपी ठरयतली आनी अमित पाडकर फोन चालू करून डिक्लेअर करतलो. हें इल्लें चडूच जालें ना. चड कित्याक जालें हें गिरीश चोडणकर जर हें सांगता आनी उरला कितें. आमी सांगना, तेच सांगता मरे. दक्षिणेचो अजेंडा कितें? कारण हांव फायनली हो प्रश्न येता की ओके, तुमी आज म्हणटात की आमी सिरियस कंटेंडर, वी आर नॉट वोट स्प्लिटर्स. नाही, दक्षिणेचो अजेंडा कितें? आयज दक्षिणेन स्पेशली जे इश्यूज आसा, दॅट इज कोलाचो एक व्हडलो इश्यू आसा. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट जो इश्यू जो कोणूच हायलायट करिना, दॅट इज सी लेवल रायज. आयज जे सी लेवल रायजाचेर जे स्टडीज आसा, स्पेशली सालसेटाचेर, तो इतले डेंजरस आसा की नेक्स्ट 30 to 40 years डावन द लायन आमचो दर्या खंय पावतलो, सी लेवल रायज कितलो इनग्रेस जातलो पळय, हेचेर ऑलरेडी डॉक्युमेंटेशन, सायंटिफीक डॉक्युमेंटेशन जाल्लेलें. हो विशय जर आमी पार्लिमेंटान वचोन थंयसर एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन जर उलयना, नाजाल्यार पार्लिमेंटान वचोन थंय उलोवन तेजेर आमी जर एक ठोस कितें तरी एक मास्टर प्लॅन तयार करिना, जाल्यार आमची सालसेट गेली उदका पोंदा. हें सगळ्या लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. कित्याक हे आमच्या गव्हर्नराच्या स्पिचानूय नासता, सीएमाच्याय भाशणान नासता, नाजाल्यार कोणाच्याच भाशणान नासता. आनी हो येदो व्हडलो सिरियस विशय. म्हणजे फुडली 40 ते 50 वर्सां म्हणजे हें जनरेशन कंप्लीट इकॉनॉमी इम्पॅक्ट जातली. इकॉनॉमीच सोड, तुजी घरां जावं, तुजी भाटां जावं, तुजे सगळेंच इम्पॅक्ट जावपाचें आहा. आनी हेचेर कोणूच मास्टर प्लॅन तयार करिना. तें एक जालें. मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट आहा, दॅट इज एसटी समाज आसा पळय, तेंच्या जाग्यांचो प्रश्न आसा.
आयज कितलेच कडे एसटी समाजाच्या जाग्यांचेर एटॅक चालू आसा. जागे काडून भाटकार काडटा, जागे विकता, एसटी समाज थंय वचून कोर्टान वयता, तेंच्या जाग्यांचेर नाका नाका असले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात, तेंकां डिस्प्लेस करपाक सोदता. आनी एसटी समाजाचे भरपूरशे पॉप्युलेशन सावथान आहा आनी तेका लागून लायक काणकोण धर, तूं सांग्यार धर, तूं केपें धर, तूं नुवें धर, आयज लोकांची अशी परिस्थिती जाल्या की तेंकां खबर नासता की बाबा आपूण फुडल्या 10 वर्सांक आपलें घर आसतलें काय भाटकार काडून विकतलो थंय. सो हे जे विशय आहा पळय हे आमकां वचून पार्लिमेंटान मांडपाक जाय. आनी आमी नॉट ओन्ली एज साऊथ गोवा आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना गोवा एज अ होल आमी विचार करता. बट आमी दुसऱ्या दुसऱ्या वाठारांनी भोंवल्या कारणान कितें जाता आमकां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रत्येक गांवाचो आमकां कितें इश्यूज आहा ते खबर आहा. सो ते इश्यूचेर आमी एक गजाल दिसता दक्षिणेचेर आमी आसा म्हणून विचारता की तुमचो आसूं काँग्रेसीचो आसूं हो फोकस आसा सालसेतीचेर आणि बीजेपीन एक सामकी बरी गजाल केल्या. दे आर फोकसिंग ऑन सालसेत अ बीट प्रोबेबली सालसेती भितर तांणी गणित वेगळी तरेन चलयल्यात आयचे घडयेक आणि तांचो कंप्लीट फोकस आसा हो नॉन सालसेत एरिये भितर जंय तुमचें अस्तित्वूय कमी आसा, काँग्रेसीचें अस्तित्व कमी आसा. डू यू थिंक की हो जो ओवर रिलायन्स ऑन सालसेत आसा दॅट नीड्स टू चेंज इफ यू वॉन्ट टू बी अ सिरियस इलेक्टोरल ऑल्टरनेटिव्ह? येस 100%. कित्याक आमी आयज जर तूं पळोवपाक गेले जाल्यार आमचो फोकस सालसेटीन फक्त 8च कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. बाकीचे 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉन सालसेट आसा. बरोबर. तितून जे 2 आसात ते तितून मायग्रंट सामके इतले आसा, स्पेशली मडगांव, फातोड्डा आनी कुट्टाळे हितून इतले मायग्रंट आसा की तितून आमकां चड आमी हें करिनात. बट बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक पोंडा तालुक्यातले 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता सावथाक आनी ते तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज काँग्रेस नात. तूं शिरोडा धर, तूं पोंडा धर, नाजाल्यार तूं मडकय धर, तितून कोणूच ना. मागीर तूं सांग्यार वच, सांग्यार काँग्रेसचें अस्तित्व खंय आहा? सांग्यार काँग्रेसचें अस्तित्वच ना. तो स्पेस आरजी भरपाक आमी ट्राय करतात. आमचे थंयसर डोर टू डोर कॅम्पेन चल्ला. स्पेशली विरेशाक सावथाचें हें दिलां, सो विरेश सावथाक वचून थंय मिटींग घेता. काणकोण परतो स्पेस क्रिएट जाल्लो आसा. लास्ट टायम जना भंडारी रावल्लो, आयज तो काँग्रेसी वांगडा तितलो एक्टीव ना. सो तो स्पेस क्रिएट जाल्लो आसा. सो त्या स्पेसा कडेन आमी वयता. मागीर तूं कुडचड्यार वच, कुडचड्यारूय आयज तशेंच जाल्लें आहा. कित्याक अमित पाडकराची नाटकां पळोवन लोक तेका वाजेल्ले आहा. लोक म्हणटा तो बीजेपीचो काय काँग्रेसचो तेंच कळना. आनी बिकॉज तेजो मायनींग बॅकग्रावंड आहा तो लोक 100% आनी आमी लास्ट टायम एक्सपोजूय केल्लें जेचे तेणी डिफेमेशन धाडलेलें अजून काय म्हाका पावूंक ना. सो तें लोकांक मनान आसा की बाबा हो कोणाचो. आनी आतां फोन बंद दवरला म्हणून हेच्या वयल्यान आतां सामकें सर्टिफायड जालें की बाबा हो तेंचो. सो तेका लागून सालसेटीचेर फोकस हो आमचो नॉर्मल आसा तितलोच आसा. बट तेच्या भायर ज्या जाग्याचेर हिंदू लोकेलिटीज आसा आनी हिंदू वोटर्स आसा जे बीजेपी तेंकां टार्गेट करता, आयज त्या वोटरांक कडेन पावोन आमच्या कडेन ते कशे हाडटले हाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग की सालसेटान कितें आहा, सालसेटान कॅथलीक वोटर्स चड आसल्या कारणान काँग्रेस तेंकां इतली वर्सां ग्रांटेड घेता. हे त्या लोकांक कळलेलें आहा. आतां कॅन्डिडेट डिक्लेअर ना करिना हेचेर मिनींग कितें की तेंच्यांनी क्रिस्तांवांक ग्रांटेड घेतला की आमकां क्रिस्तांव वोट मारतलेच म्हणून. पूण आतां तशें ना. आतां हिंदू कॅथलीक हे जागे जाल्लेले आसा. तांकां कळलें आहा की हे राजकारण करता, आपले रिलीजन यूज करून कशें राजकारण करता, आमकां कशें डिवायड करता, काँग्रेस क्रिस्तांवांची, बीजेपी हिंदूंची, हे लोकांक कळलें आहा. ते आतां जे दोनूय वोटर आहा पळय वाजोवन फायनली आरजीत कडेन येतले. मनोज, फायनल प्रश्न म्हजो, इलेक्शन जातलें, तुमी काय फक्त एक गजाल तुम्ही दाखवून दिल्या की तुम्ही फक्त असेंब्ली पुरते न्ही किंवा वन इलेक्शन पार्टी न्ही म्हणून. हांव प्रॉपर आता वोटशेराचेर उलयता. तुम्ही 10% आशिल्ले असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना. वॉट इज युअर टार्गेट ह्या इलेक्शनाक? दीस इज माय फायनल थिंग की ओके जिखपाची टार्गेट हांवें सगळे जाण म्हणटात ते बरें आहा. वॉट इज युअर वोटशेअर टार्गेट? आज जेन्ना तुम्ही लोकसभेक देंवल्यात, इट्स अ कंप्लिटली डिफरंट बॉल गेम. वॉट इज युअर वोटशेअर टार्गेट? पळय आमी चिंतता की ह्या फावट जे एटलीस्ट नॉर्थाचें सांगता तुका, नॉर्थान आमी चिंतता की ही जी फायट आसा ही आरजी आनी बीजेपीच्या मदीं जातली आनी थर्ड काँग्रेस आसतली. जर काँग्रेसीन थंयसर 10% सुद्दां जर मतां काडली जाल्यार वी आर टार्गेटींग की आमकां एटलीस्ट 35 to 40% वोट पडपाक जाय. आनी जे बीजेपीचे वोटर जे भावूक आयज नाराज जाल्लेले आसा ना मोदीच्या आयज डिक्टेटरशिपाक लागून डेमोक्रेसी सोंपयता ह्या कारणाक लागून जे रागार जाले. कित्याक हें आमी उलयतना आमकां कळटा. ते म्हणटात की सगळें बरें आपूण अशें करपाक जाय नासलें, ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक जाय नासलें, ही हुकुमशाही करपाक जायना. आयज ते वोटरूय आमच्या वाटेन येतले. सो वी आर टार्गेटींग समथींग अराउंड 35 to 40%. इन नॉर्थ
आणि In north. सावथाक सावथाक दॅट वील बी अ ट्रायंगुलर फायट. हम्म. तेतून हांव ना म्हणन कित्याक काँग्रेसचो कितें जालो तो थोडो वोटर्स आसा तेंच्या कडेन आनी त्या ट्रायंगुलर फायटान आमी चिंतता की जो जिखतलो तो 30-35% वोटानूच तो जिखतलो. हेच्याकून तो वयर वचपाचो ना. कित्याक बीजेपीचोय कॅन्डिडेट आहा तो नवीन आहा. ते लोकांक भितर कार्यकर्त्यां मदीं भितर घुसमट चालू आसा. बीजेपी कितली आड्डोन सांगू की ऑल इज ओके म्हणून ऑल इज नॉट ओके. तेंचे आमदार तेंचे लिडर्स ते बेजार आसात आनी हे भितरल्यान कळटा आनी हे गोंयान गजाली उरना. सो कोण ना कोण खंय बसता तेन्ना हे गजाली आवट जातात. सो तेका लागून दॅट वील हें आसा पळय ती काँग्रेस सावथान आहा ती ट्रायंगुलर फायट जातली आनी भितर आमकां जिखपाचे चान्सीस चड आहा. बिकॉज बाकीचे दोनूय जे पार्टी आहा ते मायग्रंट वोट बँकाक घेवन आसा. दोनूय वचून बस्तीन प्रचार तुम्ही करता. गोंयकार वोट आमी बँकाचेर गोंयकार वोट बँक आमच्या कडेन उरल्या वी आर गोंयकार वोट बँक ह्या शब्दाचेर हांव हो इंटरव्यू हांगा थांबयता. जशे दीस वतले तशे मनोज बाबा बरोबर आनीक उलोवप जातलें. बट जशे दीस वतात थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग. मनोज बाबा म्हाका खबर आहा प्रचाराचो तुमची तर यू आर ऑन ग्राउंड थ्रू आउट. बट प्रचारा खातीर जसो धूमधडाको चालू आसा तरी आसतना वेळ काडलो आयले इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. येस थँक्यू.